नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. राष्ट्रीय सहकार उदरगत महामंडळा कडल्यान राज्याक सहकार मळा खातीर 6.5 कोटी मेरेन निधी मेळची म्हण यत्न करतले अशी माहिती गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान माहिती दिल्या. आतां मेरेन रिणाच्या रुपान गोवा बागायदार सहकारी संस्थेन ह्या महामंडळा कडल्यान निधी मेळयल्या. मात हेर खंयच्याच संस्थांक ही निधी मेळिल्ली ना. म्हण ह्यान फुडें हेर संस्थांक निधी मेळोवन दिवपाक यत्न करतले. तशेंच निधीच्या वापरा खातीर सल्लागार समितीची नेमणूक जातली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. डिपार्टमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन गव्हर्मेंट ऑफ द गोवा नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली हांच्या सहकार्यान वन डे वर्कशॉप फॉर द कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट हाच्या खातीर ते ऑर्गनायज करता. प्रोग्राम आसा 9 तारखे दिसपन 9th जुलय फ्रॉम 9:30 AM ऑनवर्ड्स तालिगांव कम्युनिटी हॉल हांगासर हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करता. त्यो वेगवेगळ्यो कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आसा फ्रॉम द 1963 टू टील डेट. ह्यो कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान काम करता. बट नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन खरें म्हणजे ही सेंट्रलाची अपेक्स कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटातली सोसायटी. आयज पर्यंत हांच्या खातीर गोंयांतल्यान असो एकदांय मुवमेंट जालो ना की हांचो वर्कशॉप जावचो आनी ताचो मॅक्झिमम बेनिफिट्स जो आसा हो कोऑपरेटिव्ह सोसायटींक जावचो. हांव स्वता कोऑपरेटिव्हान आसल्या कारणान ह्यो गजाली म्हज्या लक्षांत आयल्यो फाटलेच फावटी आनी हांवें इनिशिएटीव घेवन ताच्यानी मिटींग केली. हांवें तेज्या उपरांत फायंड आउट केलें की बाबा खरेंच नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो फंड्स कोणी हाडला काय गोंयांत. आतां पर्यंत फक्त गोवा बागायतदार सोसायटी सोडली जाल्यार कोणीच तांकां एप्रोचूय करूंक ना आनी कोणी तांचो फंडूय हाडूंक ना. आतां पर्यंत फक्त गोवा कोऑपरेटिव्ह बागायतदार सोसायटी हांच्यांनी जवळपास एकदां तांच्या कडल्यान 14 लाख रुपया लोन घेतला, एकदां 12 लाखाचें लोन घेतला आनी एकदां 23 लाख आनी एकदां म्हणजे फॉर द डिफरंट पर्पज. बट इट इज लोन एट अ रेट ऑफ म्हाका दिसता सामकें म्हणजे 2% रेट ऑफ इंट्रस्ट आनी विथ हॅविंग द सबसिडी कंपोनंट ऑफ इट. परत भितर 50% फॉर वॉट पर्पज यू आर टेकिंग दॅट लोन. म्हणजे गोवा बागायतदारांक एक्चुअली घेतलेले ते फॉर द ट्रान्सपोर्ट एकदा परचेज ऑफ द ट्रान्सपोर्ट व्हेकल म्हटला तेंच्यांनी, एकदा कॉम्प्युटरायझेशन पर्पज हाच्या खातीर घेतला. हाजो एक्शन प्लॅन जो आसा गोंया खातीर हाजो एक्शन प्लॅन गोंया खातीर तयार जाल्लो आनी वीच इज द एक्शन प्लॅन म्हणजे गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आनी गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट म्हणजे कितें आमी गोंयांत करूं शकता हें सगळें कन्सिडर करून तांच्यांनी जवळपास 650 crores ऑफ रुपीज दे आर रेडी टू स्पेंड इन गोवा. 650 कोटी रुपया कोऑपरेटिव्ह सेक्टरांत मोडपाची तेंची तयारी आसा नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची. जर आमी फाल्यां सकाळीं 650 कोटीचे प्रपोजल गोंयांतल्या खंयच्याय कोऑपरेटिव्ह सोसायटींतल्यान वेगवेगळ्या सेक्टरांतली धाडून दिली. आतां आमी वेगवेगळ्या सेक्टरांतली म्हणटा आसतना कसले सेक्टर तर एखादी सोसायटी ही मॅन्युफॅक्चरिंगाक वचूंक शकता. म्हणजे आमी जशें म्हणटा की तूं कोऑपरेटिव्ह तत्वाचेर काजू कारखानो चलय, कोऑपरेटिव्ह तत्वाचेर मिल्क आमी डेरी कोऑपरेटिव्ह सारकी हांव सोसायटी म्हणना, तुमी प्रोसेसिंग युनीट घाल. ओके, तूं कोऑपरेटिव्ह तत्वाचेर हॉस्पिटल्स चलय, तूं कोऑपरेटिव्ह तत्वाचेर कितेंय जरी चलयलें दे आर रेडी टू फायनान्स यू, दे आर रेडी टू सबसिडायज इट. तितून एक स्टेट कंपोनंट आसता म्हणजे प्रत्येक तो डिपेंड्स अपॉन तो स्टेट कंपोनंट आसता. तो स्टेट कंपोनंट घेतल्या उपरांत ते चलोवंक शकता. त्या खातीर तेंच्यांनी गोंयचो फाटल्या वर्सा सर्वे करून एक मॉडल एक्शन प्लॅन तयार केल्लो विच इज ऑफ द 650 crores.